येवकार हांव जवाहर बर्वे. सुरवेक आयच्यो हेडलायन्स. गोंयांत सोमारा सापडल्यो कोविडाच्यो 940 केसी, जाल्यार 17 जाणांचे घेतले बळी. भारताने 24 वरां भितर पळयलो 2,71,000 सगळ्यांत व्हड आंकडो. पर्वरे, साळगांव आनी कळंगूटचे नळ सुक्यार. दर वाडोवन टँकर लॉबी विकपाक लागले उदक. पर्वरेकारांक बरोबर घेवन थळाव्या आमदारान घातलो PWD अधिकाऱ्यांक घेराव. दाबोळेच्या INS हंसात ALH MK3 एअरक्राफ्टाचो आस्पाव. श्रीपाद नायकान दिलो येवकार. भारतीय नौदळाक आनीक मेळटली विमानां. विद्यार्थ्यांचे जेल भरो आंदोलन. म्हणटात 12वेच्यो परीक्षा धुकलात फुडें, नाजाल्यार विद्यार्थी, पालक आनी प्रिन्सिपल फोरमाच्या आदारान राज्य पावण्यार करतले आंदोलन. NSUIची मुख्यमंत्र्याक शिटकावणी. आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. फाटले 24 वरांत गोंयांत 940 कोविड केसी नोंदयल्यात. एकूण पेशंटांचो आंकडो 68,512 चेर पावला. राज्यांत सोमारा कोविडान 17 जाणांचे बळी घेतल्यात. आता हो आंकडो 900 चेर पावला. एक्टिव्ह केसी 7,500 जाल्यात. लोकांनी गरज जाल्यारच घरांतल्यान भायर सरचे. भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन लोकांक उलो मारला. तो म्हणटा लोकांनी जतनाय घेतली ना जाल्यार केशी वाडत वतल्यो. भविश्यांत ऑक्सिजनाची मागणी वाडटली. कांय वखदांचो उणाव आसा, पूण रेमडेसिवीरचो स्टॉक जाय तितलो दवरला. गोमेकोत आनीक एक वॉर्ड, कोविड वॉर्ड म्हणून दवरला. दिसपट्ट्यो 5,000 चांचण्यो जातात. पॉझिटिव्ह आशिल्ल्याचें कळूनय कांय पेशंट बिनधास्त भायर भोंवतना दिश्टी पडटात. ही मात चिंतेची गजाल आशिल्ल्याचें तांणी सांगलें. We expect, after talking to a lot of experts, this is the next couple of days, months. We don't know. A lot of people, we can say that it is a spike that may go up and come down, but we don't know where it will come down and how it will come down. Along with it will take away a lot of people if we do not take all measures and put all measures in place. 121 was a bed, a ward, which was generally used for non-COVID patients. I've converted that, dismantled it and made it into a COVID ward because we are running short of rooms in this crisis. According to me and according to our conversation yesterday with the doctors in presence of the doctors, I just wanted to know exactly what would be the future forecast of oxygen. Future forecast is double. Exactly double of what we are using today. Is that much oxygen that will be required. So we need to make more arrangements. We need to see from where all we can get oxygen. There are instances where people, in spite of being positive, are moving around. They don't want to be under isolation. And this is spreading the virus. And this virus is very infective. This today in the meeting, they have taken it up. At any cost, the word given by the Chief Minister of 5,000 testing per day has to be met. And we are at the moment at around 3,000 plus. But our backlog is also there. We are trying to overcome the backlog. We have got a backlog of nearly about 3,000 tests per day, and the backlog of 3,000 tests at the moment. The reason the backlog is because more and more people are testing, and we are also doing contact tracing, and all these things put together, the backlog is there. गोवा 365 खातीर पणजीच्यान समीप नार्वेकार. दाबोळेच्या INS हंसात एअर स्क्वॉड्रन 323 भारतीय बनावटीचे ALH Mark III हे विमान आस्पावन घेतला. सोमारा जाल्ल्या ह्या सुवाळ्याक केंद्रीय संरक्षण मंत्री श्रीपाद नायक हजर आसलो. भारतीय नौदळाक अशे तरेची आनीक विमानां मेळपाची आसात. हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेडाचें शक्ती इंजीन आशिल्लें हें मल्टीरोल हेलिकॉप्टर. हाचे सगळे कॉकपीट काचेचे आसात. एखाद्या मनशाचो वस्तूचो सोद घेवप, ताका वाटावप वा खाशेल्या ऑपरेशना खातीर तशेंच दर्यादेग वाठारांत वापरपा खातीर ताचो उपेग जातलो. अशे तरेची 16 विमानां भारताक मेळपाची आसात. भारतीय नौदळाक पावण्यां ती मेळटली. ह्या वेळार व्हायस ॲडमिरल R. हरिकुमार, वेस्टर्न नेव्हल कमांडाचो फ्लॅग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ हेवूय हजर आशिल्ले. हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड हांच्या सहकार्यान आनी स्वता बिल्ड केलेली 6 हेलिकॉप्टर्स हिंदुस्तान आज महिन्यानंतर भारत ही जी स्कीम आसा हेज्या अंडर आमी हें करूंक शकता अशें दाखोवपी प्रोजेक्ट. त्या प्रोजेक्टाचें आज हांगा उद्घाटन केल्लें आसा. आनी ही 6 हेलिकॉप्टर जवळ जवळ अशी 18 हेलिकॉप्टर आमकां
फुडें आनी मेळटली तातूंत जो तो कोस्टल जे आमची एरिया आसा ताच्या सर्वेलन्साक ताच्या सेक्युरिटी ही वेगळ्या स्टेटींनी वाटली गेली वता. आज ही सुवात आसा ताचे फ्लायींग अवर्स सुद्दां ऑलरेडी कंप्लीट जात येयल्ले आसात आनी कंप्लीट जेन्ना जातले तेन्ना त्या स्टेटीक ते आमच्या गोंयसूनच हाचे सगळ्याचें डिस्ट्रिब्युशन सबंद कोस्टल गार्डाक केलें वता. These were already being met by the ALH, the Mark 1. But now what is each of the factors which Avery has pointed out, it is going to be much better. Like for example, the radar is going to give us surveillance capability. This will be done by the co-pilot. It's a state-of-the-art radar. The medical ICU, that was not there before. So we used to evacuate patients from ships, for instance, and now there's an ICU capability within the aircraft, which will give a huge capability. And he spoke of the gun. It's a 12.7 mm gun, which will again give a huge capability for the LEVO standpoint, low-intensity maritime operations. So like then there's a megaphone, there are various things. There's a slithering capability and the automatic AFCS, which we mentioned about, the automatic flight control system. It is hugely superior to the previous one. So the capability of dark night operations and carrying out search and rescue in pitch dark night conditions and all of these various factors which will enhance the operations across the sphere of every aspect of operation. Special help on operations, paradrops and various things. Underslung. गोवा 365 खातीर दाबोळेच्यान हिरू महाले. आता घेऊ एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. PWDचे उदका टँकर लोकांकडल्यान चड पयशे घेवन उदक दितात. ते भायर कांय खाजगी टँकरवाले भोंवून उदक विकतात. हेर तालुक्यांनी हेर वाठारांनी उदक पावता, पूण पर्वरेचीच उदक बंद कशी जाता? रस्त्याच्या कामा खातीर पायपां परतून परतून कशी फुटतात? अशा प्रश्नांचो मारो करत पर्वरेकारांनी उदका विभागाच्या अधिकाऱ्यांक सोमाराक घाम काडलो. उदका विभागाच्या अधिकाऱ्यांचे हात मिळवून हे स्कॅम चल्ला, थळाव्या आमदारान आरोप केला. तुवें काल 4 दीस फोन घेतला, तू खबर तरी आसा कितें जाला तें? तुवें टँकर सोडला. घर घर में जल काय नल कितें हे तुमचे? घर घर में नल म्हणटा मरे. सारखे आमकां पंचायतीक फाटीक लागलेले घराघरांक कनेक्शनां दिया म्हणून. तातूंतले उदीक कोण घालतलो रे? सगळे कोर्टाचेर घातला मरे. येदो व्हडले पायप घालून कोर्टाक उदक व्हेला सेक्रेटरीएटाक. टाकयेच्या कुशीक रावता, हे टाकयेच्या कुशीक रावता, हाका उदक ना. म्हाका एक सांग, उदक ना जाल्यार कनेक्शन दिवपाक जायना जाल्यार पंचायत इतले लायसन्सा कित्याक दिता ऑक्युपेशन? हे सायन मारता. व्हडले व्हडले बिल्डींग घालता व्हडली बिल्डींग घालता, व्हडली बोल्सां जाल्यार असल्या लोकांक पयलीं उदक दिया मरे. काल सगळ्यांक फोन केला, प्रमोद सावंत, ऑल द बोरकाराक आनी कोणा एक फोन घेना. पंचायत एवरी पंच मेंबर आय फोन. And what is this dadagiri going on? We are ready to pay for the tankers. We are paying. I'm paying 800. Why should you pay for the tanker? Yeah, why should we? When you're not getting water, why should you pay? It is a right to life, What is essential happening? service. Nobody speaking. And If there is water which you need, when water is coming, you can pay. When water is not coming, they are liable to pay. फर्स्ट इट वॉज ऑलवेज इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट. तेंच्यांनी पावर उडयलो, तेंच्यांनी आतां हायवे मेळ्ळा तेंकां. पायपां फुट्टा कशी हेंची पायपां 2-2 दिसांनी? वॉटर डायवर्ट करता. हा कित्याक एक्सप्लेन पर्रा करता? कशें पावले? काल उदक पर्रा कशें पावलें? हांगा उदक नाशिल्लें मरे, पर्रा कशें पावलें? कारसवाड्याच्यान लायन जी येता थंयच्यान जी डायवर्ट जाता थंयच्यान आमची हजाराचीच लायन एक बंद जाली तुमची. आमच्यो तीन 4 लायनी येता बरोबर, एक लायन न्हय. तुम्ही 4 लायनी बंद दवरल्या. कित्याक लायनी? लोकांक उदीक मातयेचें सोडला. पहिले कोर्टाच्या पायप बंद कर रे. कोर्टाच्यान सेक्रेटरीएट पहिले डिस्कनेक्ट करा. लोकांक पहिले उदीक दिया. कोर्ट सेक्रेटरीएटान उदीक गेले कशें? सोमारा पर्वरेकारांनी उदका विभागाचेर धडक मोर्चा दिलो आणि अधिकाऱ्यांक उजरावन काडले. तांकां सांगात दिलो तो थळावो आमदार रोहन खंवटे आणि आमदार जयेश साळगांवकारान. पालवी अभियंत्याची बदली करची, तशेंच ज्या रस्ते कामाक लागून पायपां फुटल्यांत त्या कंत्राटदाराचेर क्रिमिनल कागाळ नोंदवची अशें तांणी पंचायती कडेन मागलां. नाजाल्यार ते स्वताच कागाळ नोंदवून हे टँकर स्कॅम लोकां मुखार हाडटले खंय. पळयात रोहन कितें सांगता तो. The PWD water tanker mafia is exposed in my own assembly question. I have got a reply ki one particular person, if the reply is wrong, let him show it. की ताणे officially reply दिला की आम्ही पैसे दिता आसतना अमक्या ट्रिपीक अमके दिले. सो 12 लाखान एकट्याक 2,500 ट्रिपी मारच्यो पडटा आणि एकट्याक समज 480 ट्रिपी मारच्यो पडटा.
that nexus is clearly exposed. दुसरे हे टँकर माफिया वेर वॉटर इज बींग फिल्ड अप एट द टँक्स एंड सेंड टू 5 stars ही हांव पयलींच्यान चार्ज करता ती कोकेरोची आसूं नाल्यार पिडीएची आसूं ते उदक सगळे 5 स्टारांक वता आमच्या लोकांक मेळना. मोबिलायज 31 मार्चाची करपाची आशिल्ली ती सुकी पडल्या. जातूंतल्यान ते उदक आमकां धाडपाचें आसा. उदक आयलां तें आमकां पावना पूण कालांगूट 5 स्टार हॉटेलांनी सगळ्यांनी पावपाक लागला अशें आमकां कानार पडटा. टँकर माफिया हॅज बीन व्हेरी प्रिवेलंट इन द लास्ट 3 days. 1200 ते 1500 रुपया टँकराक चार्ज करतात तांकां उदक मेळपाक लागला. आनी बारीक मनशाक टँकर सुद्दां पावना जे आमी कालच्यान झगडटात. पुलीस आयले ते पळय म्हाका दिसता पुलीस क्वॉर्टर्स आमचेच परवरी आसा तांकां सुद्दां उदक घेवना. आतां 2 कॉन्स्टेबल म्हाका सांगताले की आमच्याच घरांत उदक घेवना भाई कितें करपाचें काय म्हणून. ही पुलिसेची जी आमकां हांगा हाताळपाक जी हाडल्या तांची घराची वेवस्था हीच आसात. So let it not fool the people anymore. Minister has come here. We thank him for it. We want results. हो टँकराचो जो इश्यू आसा तो टँकराच्या विशया खातीर लास्ट 4 दीस परत एक्सपोज जाल्ले आसात की आमी टँकर जेन्ना मागतात जे टँकर लोकांक उदक ना तांकां पावपाक तांकां दिल्ले ना पूण 1200 ते 1500 रुपयांक एक 6,000 रुपयाचो टँकर तांणी हाडून घाल्लो आसा ह्या डिपार्टमेंटान. दुसरो टँकर आमी मागिल्ले तांणी दिवना. आमी टँकर ऑर्गनायज केले उदक दिन सांगले तांणी दिवना. हातून क्लियर दिश्टी पडटा that there are too many points of the PWD where the minister is acting ignorant and the department is acting ignorant, which we need answer and accountability today. गोवा 365 खातीर परवरेच्यान संदीप कामुलकार. रस्त्यांक लागून सिवरेज पायपलायनी फुटतात काय पायपलायनींक लागून रस्ते पेड्डेर जातात ते आता लोकांक सोडूनच दियात त्या कंत्राटदारांकय कळप कठीण जावन रावला. आखे बायसचे लोकय सिवरेज लायनीच्या अर्दगुट्या कामांक लागून बेजारलेत. सरकारी काम आनीक थोडो वेळ थांब अशी एक ओपार आसा. त्याचो अणभव गोंयकार घेतातच. आखेचो लोक सांगता सिवेजीचें काम करपाक जाका कंत्राट दिल्लें ताणें तें अर्दकुटेंत सोडलां. ताका लागून अपघात जावपाक लागल्यात. हो विशय हातात घेतले अशें थळाव्या सरपंचान सांगलां. पळयात तो कितें म्हणटा तो. बंद जाले 4 म्हयने जाले काम बंद आसा आनी फाल्यां हांव लेटर करतलो सिवरेजीक जाता तितले बेगीन कर म्हणून आनी पिवळीक किती प्रॉब्लेम जाता हांगा किती जाले कडेन आसा ते प्रॉब्लेम कितें जालें ताका हांव लेटर करपाक कितें लागून बंद दवरलें ताका लागून. आतां कितले एक्सिडेंट जाले हांगा आतां जस्ट म्हाजे आतां गेले 2 जाले ते जाता तितले बेगीन करपाचें हेंच्यांनी नाजाल्यार लोकांक त्रास जाता. आनी एक सायड लायन बंद करून लोकांक एक सायडीन सोडची पडटा एक सायडीन धाडची पडटा ताका लागून जाता तितले बेगीन हांव करपाक लायता. ओके आमी एक्सिडेंट जाता किती प्रॉब्लेम फेस करता हांगा तुमी फेस करता म्हणजे कितें जाता एक्सिडेंट एकामेकाक झगडी जाता. मागीर आज 4 म्हयने जाले अशेंच आसा. पडलेले ओके पण अजूनही हेजेर इनिशिएट PWDन आनी हेणी कांय सिवरेजीन घेतलो ना. ना ताका लागून फाल्यां हांव लेटर करतलो हें जाता तितले बेगीन करपाचें म्हणून. आज आमी आसात तो आके बायस रोड. हो आके बायस रोड जो आसा तो रावण फोंड साकून धर्मापूर हांगा गेले कडेन आसा. तेच्या मदीं जो आके बायस लागता त्या तो हो रोड आज तुमी आमच्या फाटल्यान पळयतात. हे जे सिवरेजी काम आसा गेले 7 म्हयने जाले हे अशेंच आसा. हांगा एक सुद्दां काम चालू ना आनी हे अशें जाल्ले कारणान मदींच रोडाचेर थांबले कारणान हांगा पळय कितले एक्सिडेंट जातात ते खूब जाले कडेन आसात. हांगा सदांच झगडी जातात. एक्सिडेंट जातकीर सदांच झगडी जातात आनी ह्या झगड्याचें उत्तर जें आसा तें आमची जी लोकल पंचायत आसा आकेबाज ह्या सरपंचाक दिवपा पडटा. फाटल्यान तुमी कितले ट्रॅफिक आसा ह्या रोडाचेर चलता तूं पळयात पूण हांगा कसलेच हांगा एक सेफ्टी हें कांयच ना. ह्या दोनी मेन होलांक इतली उदक भरले कडेन आसा. हे उदक आमच्यान कितलें यूज करूं जाता पूण सरकार ह्या उदकाचो फायदो घेवपाक सोदना. आज दोनी मॅनहोल जे आसा हो आनी फाटल्यान एक आसा ह्या दोनी मॅनहोलाचेर उदक भरले कडेन आसा पूण हांगा कांयच येना. सगळे रोड जे आसात ते सगळे फोडून दवरले कडेन आसा. ह्या मनसुना पयलीं हेंचें काम जातलें हें जर आमकां दिशी पडना. लोकां कडच्यान मागणी आसा की बेगीच्या बेगीन करचें ना जाल्यार अशें तरी पुरोवन घेवची म्हणून लोकांची मागणी आसा. गोवा 365 खातीर रावण फोंड साकून रमेश नायकराव. फोंडेचे भोवतेक रस्ते फोंडांतल्यानच गेल्ल्याचे दिश्टी पडटा. खांडेपारच्या रस्त्याची तर अवतिकाय पळोवन वचो तरीकय घालुया एक नदर. रस्त्यांचो विशय पुराणावरीच गोंयकारांक पुराणीकच जावन रावला आनी हें रस्तो पुराण सोंपून सोंपना. सरकाराचे मंत्री मेळत ते माचे वयल्यान रस्ते चकचकीत करतले, रस्ते सुळसुळीत करतले, रस्ते गुळगुळीत करतले अशी उतरां दीत आयल्यात. पूण रस्त्यांची कितें अवतिकाय आसा ती त्या वाठारांतल्यान भोंवले उपरांतच नजरेक येता. लोक वाट पळयतात चकाचक रस्त्यांची.
फोंडेच्या रस्त्या बद्दल हांव उलोवपा मुद्दम सांगता की आयज फोंडे अशी परिस्थिती आसा. हांव फक्त फोंडे शहरा पुरतो न्ही, फोंडे संपूर्ण तालुक्या पुरतो उलयतां. शहरान तर हेज्याकूय बाकीच्या गांवां परस शहराची परिस्थिती एकदम बिकट आसा. हांव हांगा व्हडले व्हडले लिडर आसा. फोंडेचो आमदार आयज फोंडे शहरान रावता. माजी खासदार जो नरेन सावयकर आसा तोवूय आयज फोंडे शहरान रावता. तेच प्रमाणे राज्यसभेचे खासदार साहेब विनय भाई तेंडुलकर तेवूय आयज हांगा फोंडे रावता. सो विविध अशे माजी आमदार आनी फोंडे वास्तव अशे सगळ्यांचे आसा. हांव गव्हर्मेंटा लागीं मागता, तेच प्रमाणे इतर लिडरा लागीं मागता की तेंच्यांनी म्हाका एक असो रोड दाखोवचो जो रोड सामको बरो आसा आनी थंय कसलीच लोकांक त्रास जावपा ना. पूण हांव मुद्दम हे कित्याक सांगता कित्याक हांव एक गव्हर्मेंटाक न्ही, हांव प्रत्येक हांगा आशिल्ले लोकप्रतिनिधी आसा तांकां सुद्दां ही चॅलेंज करता की तेंच्यांनी म्हाका एखादो एक रोड असो दाखोवचो जे रस्त्यार खड्डे ना किंवा जे रस्त्यार कितें काम चालू ना. जाकेले जाल्यार हांव अवश्य तांकां शाबासकी दिता. पूण म्हाज्या म्हायती प्रमाणे आनी फोंड्या वासियाच्या म्हायती प्रमाणे असो एकूय रोड आयज फोंड्या उरलेलो ना ज्या रोडार आमी बरे भशेन चलपाक शकता किंवा गाडी ड्रायव्ह करपाक शकता. गोवा 365 खातीर फोंडेच्यान कृष्णा नायक. परतून घेऊ एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. विद्यार्थ्यांक अटक केल्या उपरांत मुख्यमंत्री थंड तकलेन चिंततलो आनी परीक्षा फुडें धुकलपाचो निर्णय घेतलो ही आमची अपेक्षा. पेडणे पुलिसांनी अटक केल्ल्या विद्यार्थ्यांनी म्हटलां. आनी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान निर्णय बदललो ना जाल्यार विद्यार्थी, पालक आनी प्रिन्सिपल फोरम मेळून राज्य पावण्यार आंदोलन करतले, विद्यार्थ्यांनी सरकाराक सांगलां. 10वी आनी 12वेच्यो परीक्षा फुडें धुकलात अशें मागपा खातीर NSUIचो फुडारी एहराज मुल्लाच्या फुडारपणा खाला विद्यार्थ्यांनी सोमाराक गोवा मंडळाचेर मोर्चा व्हेलो. सुरवेक ते शिक्षण संचालकाक मेळपाक गेले, पूण विद्यार्थी सांगतात ते प्रमाण संचालकान निर्णय हायर ऑथॉरिटीचेर धुकल्लो. मागीर ते गेले मुख्यमंत्र्याच्या बंगल्यार, पूण तांकां जाप मेळ्ळी ती पुलिसां कडल्यान. बसीन कोंबून उखलून व्हेले पेडणेच्या पुलीस स्टेशनात. आयकात एकूण प्रकार विद्यार्थ्यांच्याच तोंडांतल्यान. डायरेक्टर नाशिल्लो थंय. डायरेक्टर आमकां आमचे कडेन उलोवपाक सुद्दां रेडी ना. सो तेणें एकूच सांगलें डायरेक्टरान की द डिसिजन इज नॉट इन हीज हँड, इट इज द हायर ऑथॉरिटीज. हायर ऑथॉरिटीज कोण काय विचारले तो म्हणपाक रेडी नाशिल्लो. CM काय विचारले, सी यू नो इट व्हेरी वेल. आमी चिंतलें की आतां आमी CMचे कडेन वचचें पडटलें. बिकॉज द डिसिजन्स इन गोवा बोर्ड हॅज टू बी टेकन बाय द गोवा बोर्ड अँड नॉट इन BJP ऑफिस. Sadhanand Tanawade shouldn't write what Goa students should be doing. So basically Goa board didn't have any authority. He said the buck stops with the CM. So आमी CM कडेन वचपाक रेडी जाले so that we can talk to him, have a dialogue. थंय गेल्यार पुलीस ताणें लायली. he had deployed full police and थंयच्यान आमकां हांगा अरेस्ट केलो because we wanted to only submit a memorandum, put forward our words of why we don't want exam and how to solve this issue. Now we are sure ki eyes after at least arresting us he should have some sense. Pramod Sawan has to have some sense and he has to postpone the examination. This is the demand that everyone will keep. Otherwise this will become a very big protest and it will turn into a widespread protest wherein parents will join us, students will join us and all the principal forums also we are in touch with will join us. आता तुमकां ते बशीन हाडल्या पळय तितून 30 to 40 भुरगे CMच्या घराच्या फुड्यान प्रोटेस्ट करताले आनी आमकां तेंच्यांनी बसीन घालून हाडलो. तुका क्वेश्चन आसा CMान, तुमी एडीसी बस केलेली तेतून इतले भुरगे तेन्ना कोरोना जायना. ते कोण लोटून घातलेले म्हणजे चिड्डून घातलेले बसीन तुमी आमकां तेन्ना कोरोना जायना. आनी आमी गोवा बोर्डान गेले. भागीरथ शेट्टी ताजो फोन थंयसरूच आहा. आमी लायव्ह केला थंय ताका फोन मारला आनी हांगा फोन वाजता. कित्याक हांव तुका काय कितें फोन तो उखलतना फोन तो आसूंक जाय मात थंयसर. मागीर ताका फोन मारलो. हांवें ताका फोन मारलो तो म्हणटा डिसिजन घेतलो खंय. ताका खंय ऑनलायन पावना. खंय ऑनलायन कशें पावना. न्यूज वाला तुमी ऑनलायन न्हू तर ताजे कडेन पावना. कित्याक आमी हार्डली 200 भुरगे हांगा प्रोटेस्ट करता. तुमकां लागूनय करता. तुमच्या भाशेन आमी सेल्फीश न्हू. तुमी शिकल्या म्हणून तुमी एग्जाम दिले तुमी बरे मार्क्स घेया रे. प्रोटेस्ट करपी भुरगे 200 आहा हार्डली आनी एग्जाम दिवपी कितें हजारांनी भुरगे आहा. आमकां जालो वायरस कमी अमावंटान जातालो. थंय जालो जाल्यार चड अमावंटान जातालो. इतले तरी मातशे स्टँड यूज करा. आनी तुमी आपले चिंतता तुमी तुज्या फ्रेंडाचे चिंत मरे. फ्रेंडाचे चिंता ते कोण सायन्सान आहा तांकां 40-50% पडल्यार डॉक्टरान बीन एडमिशन दितालो. प्रमोद सावंत दितालो. बरोबर रिजन सांगा म्हाका कित्याक हाडल्या भुरग्यांक सगळ्याक दनपारचो ह्या जाला टायम आतां ते उपाशी आहा भुरगीं. बेश्टे विदावट रिजन भुरग्यांक घेवन येतात हांगासर.
मॅडम ॲज अ पॅरंट म्हणून तुमचे कितें म्हणटात भुरग्यांनी जे केलं सारकें केलं हय केला तांकां आतां फाल्यां सगळें एक करोना कोणाक एकटेक जालो आं तर तेंचे 15 दीस क्वॉरंटायन रावचें पडटा आनी मागीर फुडें मागीर ते परत पेपर तुमी हें करतले तुमी तांकां दिता. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान इर्शाद शेख आनी पेडणेच्यान संदीप कामुलकर. आणि वेद हवामानाचो आयतारा गोंयांत कांय सुवातांनी पावस झडलो पूण उत्तर आनी दक्षिण गोंयांतल्या तापमानात व्हडलोसो बदल जालो ना. काणकोणा 4 सेंटीमीटर जाल्यार सांग्या 1 सेंटीमीटर पावस पडलो. राज्यात दक्षिण आणि उत्तर वाठारात तापमान सर्वसामान्य असले. चडांत चड 34.7 डिग्री सेल्सियस तापमानाची मुरगांवां नोंद जाली. 19, 20, 21, 22 आणि 23 एप्रिलाक राज्यातल्या हवामान खात्यान कसली विशेष अशी सुचोवणी दिल्ली ना. आणि गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आणि ट्विटर अकाउंट. अजून कोरोना कुशीक सरूंक ना देखून घेवया जतनाय. सामाजीक लागणूक मानत दवरया सोशल डिस्टन्स, वापरूया मास्क आणि सांबाळुया भलायकी अर्थात सगळ्यांचीच. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.